आता एग्रीकल्चरा भितर सगळ्यांचो प्रश्न हो आसा की ते पॅडी फिल्डा पुरतेच कित्याक दवरलें. कारण आमगेले कन्वर्शनान पळयतात सगळीं जातात ती ऑर्चर्डाची आनी सरकारान जेन्ना प्रोटेक्शनाची बील हाडला तेन्ना ते फक्त पॅडी फिल्डा पुरते मर्यादीत केला. कित्या खातीर? निदान तेजी पॅडी फिल्डांतल्यान सुरवात तरी करात. म्हाजें म्हणणें आसा 1961च्या उपरांत 60 वर्सां उपरांत पयलेच फावटी गोंयचे एग्रीकल्चर वाचोवपा खातीर हाडलेलें हें बील आसा. गोवा एग्रीकल्चर रेस्ट्रिक्शन्स बील 2023 म्हणजे 60 वर्सांच्या उपरांत गोंयची शेत जमीन वाचोवपा खातीर पयलें बील हाडला. हेका सपोर्ट करात, ताज्या फुडें मागीर विचार करुया. बट हें सपोर्ट करचें साडूनच तुमी वेलान धांवोन गेले. तुमकां म्हणजे गोंयच्यो शेत जमनी तुमकां विकपाच्यो आसा काय कितें? म्हाका हो प्रश्न ऑपोजिशनाक विकपाचें म्हणटात. आतां ऑफकोर्स म्हाका तशेंच दिसलें. म्हणजे हेंचे उरलेल्यो जमनी ज्या पद्दतीन लोक भायले घेवपाक लागलेले आसा त्या पद्दतीन तांकां अशें दिसपाक लागलें की गोंयची शेत जमीन तांकां वांटोवपाचीच ना. तांकां जर तो इंट्रस्ट आसलो जाल्यार म्हाका दिसता एडवोकेट कार्लोस बाबेन एक सजेशन्स केल्लें, तितून एक वर्ड एड कर म्हणून सॉलिड कॅन म्हणून आमी एड केलो. तांकां उरलेलें जर म्हणूंक जाय आसलें तेंच्यांनी सांगूंक जाय आसली तुमी बाकीचे म्हणजे एग्रीकल्चराच्या अंडर तुमी येवपी हॉर्टिकल्चरूय घाला म्हणून. आमची तयारी आसली तांच्यांनी, बट ते तेंच्यांनी न म्हणटा डायरेक्ट वेलान गेले. म्हणजे बिलूच तांकां पास करपाचें नासलें. यू आर सीइंग दॅट ओपोजिशनान जर हावसा भितर मागिल्लें एग्रीकल्चरा बरोबर हॉर्टिकल्चर एड करा, विचार करपाक काय हरकत नासलो. इट इज अ गुड थिंग. एज पर द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड, कोकोनट आणि कॅज्यू प्लांटेशन इज इन्क्लुडेड एज एग्रीकल्चर आणि दॅट्स वाय हॉर्टिकल्चराचो इश्यू वॉज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. यू आर सेइंग गव्हर्नमेंट वॉज ओपन फॉर दॅट इफ दे हॅड सजेस्टेड. ऑफकोर्स इट इज अ ओपन फॉर ते डिस्कशन करूंक जाय आसलें न्ही हावजान. जर तुमकां गोंयचो इंट्रस्ट आसलो, गोंयच्या सैमाचो इंट्रस्ट आसलो, गोंयच्या शेतीचो इंट्रस्ट आसलो आनी गोंयच्या निसर्गाचो इंट्रस्ट आसलो जाल्यार म्हाका दिसता तांच्यांनी हेजेर डिस्कशन करपाची गरज आशिल्ली. गव्हर्नमेंट वॉज ओपन फॉर मोर इन्क्लुजन्स. ऑफकोर्स गव्हर्नमेंट इज ओपन फॉर द डिस्कशन ऑल्सो ऑन दॅट बील. बट कांयच न करता जशें कितें हेंच्या फाटल्यान कोण तरी आसा हें बिलूच पास करूं नाका म्हणून हे वेलानूच धांवले, डायरेक्ट उठले. आनी म्हाका प्रश्न पडलो हे कित्याक विरोध करता काय म्हणून. म्हणजे कोण तरी हेंच्या सगळ्यांच्या फाटल्यान आसा एकदाचें करूं नाका म्हणून. एग्रीकल्चरिस्ट गोंयकार आसचो अशें कित्याक घालना तुमी? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया आमी आज तुकाय खबर आसा 370 कलम हटयल्या उपरांत जम्मू काश्मीरांनी वचून कोणी जमीन घेवपाक शकता. एग्रीकल्चरिस्टानूच लँड घेवची ही गोंयच्या न्हू. तर कारण हे बील जे आसा आमी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण बॅन करूं शकना. रुल्स रोखडेच फ्रेम जातले. आय होप जाता तितके बेगीन रुल्स फॉर्म जातले आनी हे बॅन जो आसा पळय न्ही हेजो रोखडो आतांच ऑलरेडी कोणाकूच एग्रीकल्चर लँड विकपा खातीर आतां पासूनच बंद केला. रजिस्ट्रेशन करचें ना. ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिली. ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्या एग्रीकल्चर लँड जो आसा नाल्यार थोड्याच दिसांनी लोक विकून काडून. हय, गव्हर्नराचे एसेंट येवचे पयलींच विकपा लागत. हां, ऑलरेडी सांगला की एग्रीकल्चर लँड ज्यो आहा पळय ती सेल्फींग करप ना.